येवकार हांव जवाहर बर्वे सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो आणि क्रायम ब्रांचीचे धाडीत वागातोरा चरस गांजा LSD सीज। वागातोरच्या एका हॉटेलात घातलेले हे धाडीत दोग गोंयकार, 2 केरळीयन आणि स्वित्झर्लंडच्या एका मनशाक मिळून धरले 5 जणांक। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत विसरला लोकशाहीची तत्वां सांबाळपाचो आपलो सोपूत। सुप्रीम कोर्टाच्या निकाला उपरांत अभ्यासाचो बुडकुलो फोडटात दुसऱ्याचे तकलेर। पालिका वेंचणुकेंतलो राखीवतेचो विशय हाताळपाक मिलिंद नायकाकय अपेस। देखून दोगांनी दिवचे राजीनामे म्हणटा काँग्रेस। दिसभर उरल्या गोंयांत सुकेंच वातावरण। मुरगांवात चडांत चड 33.6 डिग्री जाल्यार पणजे उणेंत उणें 25.2 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद। आणि आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री पद स्वीकारतनाचो आपलो सोपूत विसरला, देखून तेणें राजीनामो दिवचो काँग्रेसीन मागला। पालिका वेंचणुकेंतलो राखीवतायेचो विशय हाताळपाक अपेस आयिल्ल्यान शार उदरगत मंत्री मिलिंद नायकाक मुख्यमंत्र्यान काडून उडोवचो अशें काँग्रेस म्हणटा। कांय लोक काँग्रेसींतल्यान भाजपात गेल्ले असले तरी कांय जाण अजूनय काँग्रेसींत प्रवेश करतात हाचे कडेनय काँग्रेसीन लक्ष ओडलें। सुप्रीम कोर्टाच्या निकाला उपरांत मुख्यमंत्री आपल्या अपयशाचो बुडकुलो दुसरे कोणाचेर तकलेर फोडपाक सोदता, काँग्रेसीचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान आरोप केला। पालिका वेंचणुकेंतली राखीवतायेंतल्या घुसपा गोंधळा खातीर मुख्यमंत्री पालिका संचालनालयाकय दोश दिता अशें ताचें म्हणणें। काल मुख्यमंत्र्यान एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट केलो आनी ताणें काल स्टेटमेंट केलो की ही मिस्टेक DMA लेवलाचेर जाल्या, DMA कडेन जाल्या। तो हातूंतल्यान ह्या प्रॉब्लमाक ह्या मिस्टेकीक आपूण ना हें दाखोवपाक सोदता। सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर जावन 24 वरां जालीं तरी पूण आजून कांय एक्शन आमकां मुख्यमंत्र्या कडल्यान तशी दिसना। जेन्ना हायकोर्ट आनी सुप्रीम कोर्ट सांगता की ताणें कॉन्स्टिट्युशनाच्या वयर वचून काम केलां, तेन्ना मुख्यमंत्र्यान जो सोपूत घेतलेलो त्या सोपुताक पात्र जालो ना म्हणून ताणें राजिनामो दिवपाक जाय आशिल्लो। आनी दुसरो, ताणें DMAक ब्लेम करता आसतना पयलीं म्हणजे मिलिंद नायकाक सॅक करपाक जाय आशिल्लो। तेंच्यांनी डायरेक्ट म्हटल्यार की स्टेट गव्हर्मेंटान हे कायद्याची आमची मोकरी केला म्हणून। सो इट इज अ लँडमार्क जजमेंट फॉर द एंटायर कंट्री। तेंच्यांनी सांगलेलें की जेन्ना मॅटर हायकोर्टान आसलेले जाल्यार रातोरात तुमी नोटिफिकेशन कित्याक काडलें काय म्हणून। रिजर्वेशन बरोबर जावना, लोकांक जे 33% बायलांक जो स्थान मेळूंक नासलो तो मेळना, OBC कोटा सारको जावन नासलो रिजर्वेशन, SC आनी ST हे काल सुप्रीम कोर्टान गव्हर्मेंटाक दाखोवन दिलेलें आसा। आनी खंय तरी हो जो आख्खो प्रोसेस जाला स्टार्टिंगसून हेजे भितर आमी सगळ्यांनी विचार करपाची गरज आसा। आयज काल सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर येयली, सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर येयला, अजून पर्यंत कोड ऑफ कंडक्ट कित्याक लिफ्ट जावना। उच्च न्यायालयाच्या आदेशाक सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिवन वेळ फुकट घालयलो म्हणून गोवा फॉरवर्डानय भाजपा सरकाराचो फोग काडलो। पळयात। हायकोर्टान सरकाराचेर बडी मारली आनी सांगले की तुमी जे केल्ले आहा हे सगळे रिजर्वेशन आसत, बाकीचे महिला पासत आरक्षण आसत, हे सगळे चुकीचे आहा, तेका लागून परतून रिप्रोसेस करचो पाचोय म्युनिसिपालिटीनी। सरकाराचो इतलो मोद की सरकार भायर उलोवपाक लागले की आमी हायकोर्टाक चॅलेंज करतले, आमी डेमोक्रेसीचे वाटेन वयतले, आमी सुप्रीम कोर्टाक वयतले। खूबशा कायद्या पंडितांनी, कायद्या तज्ञांनी त्या वेळार सरकाराक थोडेशे सल्ले दिल्ले की हायकोर्टान सांगला ते निर्देश पाळून मतदान प्रक्रियेक फुडें वचया, सुप्रीम कोर्टाक वयचे न्हू। तरी आसतना हो माजेल्लो सरकार सुप्रीम कोर्टाक गेलो आनी समस्त गोंयकाराचे नाक कापून घेतले। मजगती राष्ट्रवादी काँग्रेसीच्या नाझीर खानान काँग्रेसीत प्रवेश केलो। गोंय प्रदेश अध्यक्षान ताका पक्षात येवकार दिलो। नाझीर खान राष्ट्रवादीच्या अल्पसंख्य विभागाचो अध्यक्ष आसलो। येवकार दिता आनी बाब नझीर खानाच्या रुपान एक नवी एनर्जी मायनॉरिटी भितर रिबिल्ड जाता। ताजे जो समाजा कडेन वेगळ्या वेगळ्या घटकां कडेन संबंद आसा त्याचो फायदो काँग्रेस पक्षाक आख्ख्या मार्मुगोवा तालुकांक जातलोच। त्या भायर ताजे जे संबंद आसात गोंयभर, त्या गोंयभर संबंधाचो काँग्रेस पक्ष उपयोग करून घेवपाक सोदता।
आयज काँग्रेस जॉइन करपाचें एकूच कारण आसा. आयज आमी पळयलां की बाबा डेमोक्रेसी म्हणल्यार ते काबार जाला अंडर BJP गव्हर्मेंट. आयज BJP अशे कम्युनल्स इश्यूज काडपाक लागला, अशे डेमोक्रेसी मर्डर करपाक लागला. तुमी पळयलां ते आतां रिजर्वेशनाचें आपली मनमानी करता. सो हांवें चिंतलां की बाबा हे सगळ्यांक काबार करपाक लागून एकूच पार्टीक आमी तेंको दिवपाक जाय, ते काँग्रेस. आनी हांव काँग्रेसाक आयज मेंबरशीप एनरोल केला आनी हांव एज अ मेंबर हांव म्हाजी पार्टीक लागून हार्ड वर्क करतलो आनी बरो रिजल्ट येतलो. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विल्यम रॉड्रिक्स आनी रिशाद शेख. काणकोण पालिका वेंचणुकेचे फाटभुंयेर काणकोणा वेगळेच वारे व्हांवपाक लागला. विरोधकच नाशिल्ल्यान जे जिखतात ते भाजपाचे आणि जे हारतात तेवूय भाजपाचेच अशी स्थिती सध्या काणकोणा आसा. थळावो आमदार इजिदोर फर्नांडीसान सांगलें. सद्याक एका प्रभागात 1 ते 2 उमेदवारांनी अर्ज दाखल केल्यात. हे सगळेच उमेदवार भाजपाचे इजिदोर सांगता. बाकीचे कडेन वेगळे राजकारण आसा, पूण काणकोणात अशें ना. कित्याक तर हांगा सगळेच मजे. कोणाक म्हणून तेंको दितलो? दुसरी गजाल म्हटल्यार आपणाक भविश्याचे चिंतपाक जाय अशें म्हणून ताणें फुडली विधानसभा वेंचणूक लडोवपाचें जाहीर केलां. जेन्ना आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ह्या म्युनिसिपल एरियेन जे कोण बसले 90% आर BJP कॅन्डिडेट्स. पूण एक वाड्यात दोग तिगचे आहात ते BJPचे. सांग म्हाका, यू हॅव गिव मी एग्जाम्पल. हांव टाकून सांगता. म्हणजे तुम्ही कोणाकच सपोर्ट केलो ना? आमी सो फार वी हॅव नॉट डिक्लेअर्ड आवर सपोर्ट बिकॉज वी आर वेटिंग फॉर आवर ऑब्झर्वर सतीश दोंड and Alekar. आयज येतले and they will talk to us. But as a party म्हणून आमी झगड नाय. We don't have a symbol. Party is symbol. No symbol. Yeah. So we cannot say this is BJP panel अशें म्हणून जायना. पूण हिंग म्हाज्यान करूंक जायना. तोय म्हाजो कोणाक करतलो तूं? And I have to think of my future also, next election. I'm making a declaration here. Municipality first priority will be to collect garbage and see that storm water, rain water goes nicely. For that, drains are. This is amcha municipality काम. Secondly, collect tax. Collection of tax to run the municipality. So एकल्या कोणा सपोर्ट केलो त्या दिसा ते रोखडेच दिसा करतले. सो वाय गिव ऑपॉर्च्युनिटी? तू दोगांक करता हांगा दोगांक हांवें पयलें सांगलां जिखताय ते म्हाजे आमचे आनी पिड्यार जाताय ते आमचे. सध्या गोंयाक म्युनिसिपालिटीच्या इलेक्शना लागून आता वेगवेगळ्या पद्धतीचे राजकीय वारें आता घुंवपाक लागल्या. काणकोण तालुक्याक तर सध्याक विरोधक हे कोणूच ना, म्हणजे विरोधी पक्षच ना अशी तरेची स्थिती आसा. पूण दर एका वार्डाक 3-4 अशा पद्धतीन कॅन्डिडेट उभे रावल्या. ह्या कॅन्डिडेट खंय जे कोण निवडून येतले ते खंय सगळेच BJPचे आणि जे हरतले तेवूय BJPचे अशें काणकोणच्या आमदारान सांगल्याने आता वेगळ्याच तरेचें राजकारण काणकोणाक आता सुरू जातलें अशें दिसता. सद्याक ही परिस्थिती आता काणकोणातली वेगळीच जाल्लेली आसा. कारण इतल्या खातीरच की काणकोणचो सध्याचो आमदार हो भाजपाक आसा. त्याच बरोबर आदलो मंत्री रमेश तवडकर तोय भाजपाक येयल्लो आसा परत. आणि सध्याचे पयलींचे साकून खंबे अशें म्हणून जे वळखुपी आशिल्ले विजय पै खोत हेय BJPकच आसा. म्हणजे सध्या काणकोणाक जे एकंदरीत 3 लिडर आशिल्ले ते तिगांनी BJPकच आसा. पूण ह्या तिगांनी म्युनिसिपालिटीच्या इलेक्शना खातीर एकठांय येवन आज मेरेन कसलेंच काम केल्लें ना. जाल्यार आता ह्या म्युनिसिपालिटीच्या राजकारणाक इलेक्शनाचे वारे कशा पद्धतीन व्हांवतले हाचोय आता वेगवेगळ्या पद्धतीन लोकूच आता बांधणी करपाक लागल्या. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. कोलवेची घरां आनी नुस्तेमारीच्यो सुवातो CZMPच्या प्लॅनात दाखोवंक नात. देखून कोलवेकार खुबळ्ळ्यात. हो कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लान समजावन सांगपा खातीर कोलवा पंचायतीन खास बसका आपयल्या. CZMP प्लॅनाचे बाबतीत हरकती नोंदवपाक फक्त 30 दीस दिल्ल्यान लोक अस्वस्थ जाल्यात. देखून राज्य सरकारान आता CRZ वाठारात फुडल्या 2 म्हयन्यात सर्वे करपा खातीर खाशेले पॅनल नेमला. शेनवारा कोलवा पंचायतींतले चर्चे वेळार हो प्रस्न उपस्थित जालो. CZMP लोकांक विस्कटोवन सांगपा खातीर सरपंचान गोंयच्या आवाजाचे फुडारी कॅप्टन विरियतो फर्नांडीस आनी रोशन माथायसाक आपयल्ले. आज आमचे नेपाळ लागून लोक सगळो फिशरमॅन पळय ते सगळे भियोन आहाय. आमचे कितें मुखार फिचर कितें जातलो तेन्ना आमचे नेपाळ तेची
तेंची कितें एक्टिविटी करपाच्यो कितें करपा नाका तें सगळें ना आमी पयलो प्लॅन सगळ्या लोकांनी करून प्लॅन धाडलो तो तेजे प्लॅनाचेर तुमकां इनकॉर्पोरेट केलो ना सो आतां कितें म्हणा तुमचें सगळें कितें आहा तें घाल आनी तो प्लॅन वेगळो सांगीत लोकांक डिस्कशन करून कितें आहा तें घाल बाय डे आफ्टर टुमोरो वी विल सेंड द प्लॅन वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज फिशरमॅनांक कितें एक्टिविटीज टॅक्स आहाय ती कांय दाखयना आमचो जो एनवायरमेंट मिनिस्टर आहा निलेश काब्राल ही इज गिविंग व्हेरी कन्फ्युजींग स्टेटमेंट्स कितें टेक्निकल एरर्स आसा आनी कितें ताका लागून कितें आसा बट मिस्टेक ना बट आमी जे प्लॅन केल्ले 2019 द विलेज बेस्ड प्लॅन्स द विलेजर्स हॅड मेड द प्लॅन आनी हे जे धाडलेले आनी NCSCM विच कन्सिस्ट ऑफ सायंटिस्ट तांणी सांगले जे लोकांचे प्लॅन आयले दे आर टेक्निकली करेक्ट सो तेन्ना जेन्ना लोकांनी प्लॅन केले आनी ग्रामसभान पास जाल्ले इट शोड ऑल द फीचर्स गांवांतले whether what is the high tide line, what are the structures, where the water can come, हे सगळे लोकांक खबर आसा आनी हे मार्क केल्ले आतां जो प्लॅन आयला इज टोटली डिफरंट आनी ताजेर जे पब्लीक हियरींग जालें ते तुमकां खबर आसा इट इज नॉट पब्लीक हियरींग पब्लिकाक भायर धरून गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स भितर घाल्ले म्हण आमी ते फुडें वचोंक दिवना सो आतां आमकां लोकांनी उलो मारलो गांवांनी लायक कोलवाच्या लोकांनी उलो मारलो सरपंचान काल सांगले की मातसो कोलवा यो जे लोकांक खबर ना की खुबशे जे लॉस जाल्ले आसा सँड ड्यून्स लॉस जाल्ले आसा लोकांनी दोंगर कातरलेले आसा कितें प्रायवेट पार्टी ते आमच्यान रिस्टोर करूंक जाता सो दीस सिजडेंटली प्लॅन इज ऑल्सो टू रिस्टोर निलेश काब्राल आनी सरकार सांगता घरां दाखोवपाची गरज ना म्हळ्यार ही दिल्ली पार्टी पळय हा व्हडले व्हडले प्रॉपर्टी घेवन तांच्यो प्रॉपर्टी दाखयल्ले आहा आनी आमच्या लोकांची घरां दाखोवंक ना इट लुक्स अ व्हेरी सिंपल थिंग बट मेजर पोर्ट ऑथॉरिटी बिल पास जाल्ले आहा आनी सगळे पोर्ट लिमीट लायिल्ली आहा सो पोर्ट लिमिटान ज्या आमच्या गोंयच्या लोकांची घरां आहा ती तो रिफ्लेक्ट जावंक ना जाल्यार फाल्यां MPT येतले आनी आमकां हिंदीन सांगतले खाली करो ये हमारा प्रॉपर्टी है आनी एक हॉटेल आहा थिंगा डिस्को चालू आहा इट्स कॉल्ड टॉय बीच क्लब हो क्लब टोटली इलिगल आमी तेजेर केस घातलेले आहा इन 2018 ती केस CRZ डिपार्टमेंटान गेली तेंच्यांनी सांगले डिमॉलिश कर थिंगासान ते धांवले हायकोर्टान स्टे हाडपाक हायकोर्टान सांगला स्टे हाडूंक जायना डिमॉलिश कर ते थिंगासान NGTन पावले दिल्ली NGTन झगडले आमी थिंगा सांगले यू हॅव टू डिमॉलिश इट इज इलिगल NGTसान सुप्रीम कोर्टान गेले आनी हे सगळे करपाक 2 वर्सां धांवता आमी सुप्रीम कोर्टान इन फेब्रुवारी तेंच्यांनी सांगले डिमॉलिश कर हो स्ट्रक्चर CZMPन दाखयला गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो आणि स्टेट क्राईम ब्रांचीन मिळून घातलेले धाडीत वागातोरा चरस गांजा आणि LSD सीज केला वागातोरच्या एका हॉटेलात घातलेले हे धाडीत 2 गोंयकार 2 केरळियन आणि स्वित्झर्लंडच्या एका मनशाक मिळून 5 जणांक अटक केल्या पुलिसांनी घातिल्ले धाडीचे सुवातेर रेव पार्टी चालू असले हॉटेल धनियाक ताब्यात घेऊन ताची चौकशी केल्या कांय दिसा आदी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोन वाठारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर धाडी घालून ड्रग्स धरलेले ह्या संदर्भात कांय जाणांक अटकय जाल्ली ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365 नावेली जिल्लो पंचायती खातीर भाजपा आणि काँग्रेसीची नेटान मोर्चे बांदणी चल्ल्या भाजपा उमेदवार सत्यविजय नायकाक जाल्यार आपूण जिखतलोच असो पुराय विश्वास आसा जाल्यार दुसरे वटेन काँग्रेसीची तोफ प्रतिमा कुतिनोय प्रचारान वेग दिला नावेली जिल्लो पंचायतीचो पुराय नियाळ घेतल्या उपरांतच पक्षान आपल्याक उमेदवारी दिल्या देखून आपूणच जिखतलो सत्यविजय नायकान विश्वास उक्तायलो जेन्ना आमी सगळे स्टडी केली परीक्षा केली तेन्ना आमकां कळोन आयलें हें आमी सीट काबीज करपाक शकता म्हणून आमी सगळी स्टडी करून आमच्या कार्यकर्त्यांची आमच्या मंडळाची मिटींग लावन बाकी त्या बुथाचेर कोण आमचे कार्यकर्ते आसा ते तयार केले अशें करून आमी आमची फौज तयार केली आनी फौज तयार करून आमी आतां डोर टू डोर भोंवता पूण डोर टू डोर भोंवतना आमकां असो रिस्पॉन्स मेळटा म्हणजे खरेंच लोकांक हांगा चेंजीस जाय आशिल्ल्यो म्हाका दिसता आमी 100% 3000 हे वोट घेतले आनी एटलीस्ट 2000 मार्जिनान येतले आमी जेन्ना लोकांक मदीं भोंवतना आमकां लोकांक खुबश्यो नावेलीन प्रॉब्लेम्स आसा ते प्रॉब्लेम सॉल्व जावना जाल्यार BJP सरकारूच सॉल्व करपाक शकता अशें म्हटलां आनी कालूच आमी एक आमचे काँग्रेसीचो मॅनिफेस्टो वाचताले काँग्रेसीन मॅनिफेस्टोचेर म्हटलां की नावेलीन इतलीं वर्सां कांय डेव्हलपमेंटूच जावना म्हणून सो नावेलीन कितलींशीं वर्सां काँग्रेसीचोच आमदार आसतालो पूण स्वता कॅन्डिडेट काँग्रेसीचोच म्हणटा की जिल्हा पंचायतीचो की नावेलीन कांय डेव्हलपमेंट जावना ही खरी खबर आसा आनी त्या खातीर आमकां हें डेव्हलपमेंट करपा खातीर
आमचं सरकार गोंयांत आसा. दुसरे वटेन कुट्टरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान शेनवारा प्रतिमा कुतिनो वांगडा प्रचारात वांटो घेतलो. सारजोरा वाठारात केल्ल्या प्रचाराक बरो प्रतिसाद मेळिल्ल्याचे प्रतिमान सांगले. आयज आमी सारजोरा स्टार्ट केला. लोकल लिडर्स सारजोराच्यो बायलांचो खूब बरो म्हाका साथ मेळ्ळा. आणि वेन आय वॉज डुईंग डोर टू डोर आय वूड लायक टू टेल दॅट पीपल आर रियली वेलकमिंग मी. आणि हांव मातशें खंय तरी हालिल्लें बाबा हे कितें केलां, हेंच्या आमदारान अशी चूक केल्ली आसा, कितें जातलें. बट नो, पीपल टोल्ड मी स्ट्रेट, वी आर विथ काँग्रेस. We had voted for them as Congress. They have betrayed us. And they have betrayed the party. But we will not betray the party. We will stand by you, Pratima. And wherever I have gone, they have welcomed me with a warm hug, saying that we have seen you working, may it be any issue. My vision, हांवें व्हडले प्रोपोगंडा आनी मॅनिफेस्टो करून हांवें सिंपल केला. म्हजें आसा, आयज हांव सारजोरा भोंवला, काल हांव ड्रामापूर भोंवला, काल आमचो अध्यक्ष गिरीश बाब म्हजे बरोबर भोंवला, आयज बाब रेजिनाल्ड. हांवें पळयलां इंटरनल रोड्स इन पेथेटिक कंडिशन्स. कोण पडे हे उलयता तो उलयता तें घेवन बस पायना. जाय जाणांन विचारलें आमकां की आमगे काँग्रेसमॅन जाय जाण गेले म्हण ते सायडीन. सो आमगे काँग्रेसमॅन ते गेले, आमी गेले नाय. सो ते तेंगे फायद्याक जावं कित्या लागून गेले ते जाणाय. पयर जाय जाणांन उलयलो, पयलीं एक आमदार उलयलो की काँग्रेसीन आपण बीजेपीन पयलो वचपा जाय आसलो म्हण, लेट गेलो म्हण. सो तेका हांव उडास करता. तो जिखोन येयला काँग्रेसाचेर, तेका सर्टिफिकेट आहा काँग्रेसाची. आनी तेका हांव आनीक वयर सांगू सोदिता. तो म्हणटा की दिगंबर एक उलयता, हांव एक उलयता. हांव केन्ना एक दुसरे भाशेन उलयलो ना. आमी सदां एक भाशेन उलयले आनी सदां कोण आहा तेका सपोर्ट केले. गोवा 365 खातीर नवेलच्यान रमेश नायक रावत. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. सिंधुदुर्गातल्या मालवण देवली वाठारात जाल्ल्या अपघातात हरमल पेडणेचो रुपेश नागवेकाराक जाग्यारच मरण येयलें. दनपारां 2 सुमार कार आनी मोटरसायकल हांचे मदीं हो अपघात जालो. अपघाता उपरांत थळाव्यांनी तेका मालवणच्या मुळाव्या भलायकी केंद्रात दाखल केल्लो, पूण उपचारा आदींच तेका मरण येयलें. रुपेश आपल्या सोयऱ्यांगेर गेल्लो अशें कळटा. मडगांव मालभाट वाठारात शेनवारा भिरांकूळ अपघात जालो. होंडा कारीन i20 कारीक धपको मारलो. उपरांत पार्क करून दवरिल्ल्या 2 मोटरसायकलींक धपको दिलो. अपघातात कोणाकूच मार लागलो ना. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार. कळंगूट असोसिएशनान धेंपो स्पोर्ट्स क्लबाक 2-1 गोलान हारायलो. गोवा प्रो लिगांतली ही मॅच म्हापशेच्या धुळेर स्टेडियमार जाली. 27व्या मिनटाक निक्सनान दिल्ल्या पासाचेर सिद्धार्थ कुंडयकरान गोल जाळयेचो वेध घेत कळंगूट असोसिएशनाक 1-0 गोलान आघाडी मेळोवन दिल्ली. त्या उपरांत केओमे ज्युनियर कोसुनोन आनीक एक गोल करीत कळंगूट असोसिएशनाची आघाडी 2-0 गोलान वाडयली. धेंपोन चडांत चड वेळ बॉलाचेर नियंत्रण दवरले, पूण गोल करपात तांकां अपयश आयलें. दुसऱ्या सत्रांत 86व्या मिनटाक सूरज आडकोणकरान गोल करीत धेंपोक खातें उक्तें करून दिलें. उपरांत बरोबरी सादपा खातीर धेंपोन जीव तोडून यत्न केले, पूण ताचो कांयच फायदो जालो ना. Samir, how do you take this encounter as you are facing one of the brilliant team in this tournament? We actually, all the teams are good here, so we take all the matches seriously. So we are prepared well for that. गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसूजा. आणि निमणे कडेन घेवया वेध हवामानाचो. पुराय गोंयभर सुकेच वातावरण उरलें. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत उण्या वा चडावत तापमानात व्हडलोसो बदल जाणवलो ना. मुरगांवांत चडाचड 33.6 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. दक्षिण आणि उत्तर गोंयांत उण्या तापमानात बदल जालो ना. दोनूय जिल्ह्यांनी सामान्यच वातावरण आसलें. पणजे उण्यांत उण्या 25.2 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. कोरोना अजून सरू ना. घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरूया मास्क, सांबाळुया भलायकी. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.